Calvary be no sordolo amida turba togiuya su dicevo dovatolo amicevo dai disavia su dicevo वाश्को पेरेरा आणि लुसी पेरेरा हांकां दोगांयकूय सोंपल्यार आयज 3 वर्सां बतात. देवान तांकां सर्गींचें सूख दिवंक ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरमतात. मारिया द कॉन्सेसांव कॉस्टा, रुबिना देसोजा, आंतोनेत मोन्सेरात आनी सॅम्युएल वेगास. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाब आणि पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांग वर मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास देवतल्या आमकां पवित्रस्थानाचे जोरीन तुवें नवीन केल्याय. सर कोटेपणाचे जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राख. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजें सवें आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आख्ख्या जुद्यान, गालिलियान आनी सामारियान पवित्र सभा संवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिडेंत रावतल्या भोक्तांशी पावलो. थंय ताका इनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो.
8 वर्सां तो खाटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कोर. आनी तो रोकडोच उठलो. लिडेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सगळीं भावाट धरून सोमयाशी परतलीं. जोपा नोगरांत ताबिता, ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोगतीन आसली. आलिया जिवितांत ती सदांच खूब दोयाळ कोन्यो कोत्ताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणें तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडा जोपाक लागीं म्हणटच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताणें ताचेशी पाठयले अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी येयात. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका ताणें उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगलीं आनी हेर वस्त्रां केलीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयलीं आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोमयाचेर बावाट दवरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या. सर्वेस्परान कितलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. सर्वेस्परान कितलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. सर्वेस्परान कितलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोनीचो पूत म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्यात. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. सर्वेस्परान म्हाका कितलें बरें केलां, कशी म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तल्या. उद्गारा सगळीं उबीं आया. Sul solvespora, sul solvespora, sul solvespora, sul solvespora. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sul solvespora, sul solvespora, sul solvespora, sul solvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुवांवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण
आपणाचेच ओस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यान तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलें, बापाक कोटचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुंय वचूंक सोदताय? सिमा पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या? तुजीं उतरां सासणांच्या जिविताचीं, आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबनो पेद्रू जेजूक म्हणटा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या सोम्या? तुजेच लागीं आसात सासणीक जिविताचीं उतरां. आनी आख्खीं चारूय शिव वर्तमानां जेजूचें उतर जिवीत दितलें उतर. जेजून एक उतर उलयलो, तें उतर सगल्यांक ताका आयकतल्यांक तांकां जिवीत मेळ्ळें. वय, आख्ख्या शिव वर्तमान जेजूच्या जिविताचीं उतरां. पूण हांव अदीक आयज लक्ष घालतां जेजूच्या जिविताचीं उतरां खंयशीं. जेजू उलयता तीं जिवीत दिता तीं उतर कशीं. कित्याक फाटलें आख्खें सुमान आमी जेजू जिविताचो उंडो हाचेर नियाळ केला. जेजू जिविताचीं उतरां तीं जी आमचो हो उंडो सादो उंडो संस्कारावन जेजूची जिवी कूड आमकां सगल्यांक दिता. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. घेयात आनी पियात, ही म्हजी रोगताची काल्स तुमचे पासत समर्पणची. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक. कितलीं जिविताचीं उतरां तीं. आनी ही जिविताचीं उतरां जेजू म्हणटा कित्याक आमकां ताणें सोडवण दिल्या ते पासत. आनी आमी सदांच मिसाची भेट समरमतना हें मतीन दवरचें की आमकां ताणें सोडवण दिल्या. आमच्या धर्म, आमचो बाबार्थ, आमचें सगळें धर्माच्या नांवान आमी कोत्ता तें होच हेतू आहा. ही घडणी मुखार आहा. आमकां सोडयल्यान तेका लागून आमचो धर्म आहा. आमकां सोडयल्यान ताका लागून आमकां हो भावार्थ आसा. आमकां सोडयल्यान ह्या पासत ही मिसाची भेट आसा. सोडवण भोव म्हत्वाची. सोडवणे पासत जेजून आमकां पवित्र मिसाची भेट दिल्या. आमकां आपली कूड आनी आपलें रोगत दिलां. आपलें मांस आनी आपलें रोगत दिलां. सोडवणे पासत. तेका लागून मनशां उगडास तर तुजी पातकां सगळीं जेजून बक्षिल्यांत. आनी नव्यान तूं पातकांत पडना जाच्याक ही मिसाची भेट तुका दिल्या. कित्याक जेन्ना जेन्ना तूं ही मिसाचे भेटेन ताचें पवित्र मांस शेवता, ताचें पवित्र रोगत शेवता, तूं आनी पातक करचें ना. कित्याक तूं आनी जेजू एक जाता. जेजू केन्नाय पातक करिना. केन्नाय म्हळ्यार केन्नाय. संवसारांसून ताणें एक पातक केलें ना जाल्यार आतां तो पातक करतलो. तुका कृपा दिता. पातक नव्यान करिना जाच्याक. ते वस्तोरेक ताणें कृपा दिली. तशें आयज म्हाका तुका आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेर भावार्थ दवरतल्यांक कृपा मेळटा. नव्यान पातक करिनाकात. ह्या पासत ही जेजूची पवित्र कूड व पवित्र मांस आनी हें जेजूचें पवित्र रोगत
जाता आमकां सगळें सोडवणीचें मांस सोडवणीचें रगत. पेद्रूची उतरां काय बरी, कोणाशें आमी वेतले हांव सोम्या, तुजे लागीं आसा जिविताचीं उतरां. जरी तर पातोक बोगसोंक नासलें, हो संवसारूच जातो आसलो जिवें इफेर्न. दीस वूड हॅव बीन अ लिवींग हेल. आयज आमचें पातोक बोगशिलां आनी देव बोगशीत आसा देखून ह्या संवसारांत सर्गींचें सूख इल्लें तरी आमी भोगूंक पावता. स्वर्गार वेतले तेन्ना तेन्ना पुरायपणी इन फुलनस इन परफेक्शन आमी अणभवतले. पूण हिंगा संवसारांत इल्लें अणभवूंक आमचें प्रयण. ह्या पासत ह्या मिसा भेटेंत आमकां कुरपा मेळटा आनी ही कुरपा आमचें जिवीत चलयता. आनी ही बॅट व्हड कुरपेची बॅट, ही बॅट व्हड काकुतीची बॅट. कित्याक संस्कारणीच्या उतरांतूच इन द वर्ड्स ऑफ कॉन्सक्रेशन दिया पातकांचें बोगसोणें मेळचें पासत. मनीस हेंच वत्रेकता, सायबा आमगे पातोक बोगोश, हेर सगळें मागीर. कित्याक पातकांचें ओजें मनशाच्यान वाडूंक वो थाणूंक केन्नाय जायना. हेर ओजीं केशीं जडत मोडत आमच्यान ताणूं जातलीं, पण पातकांचें ओजें जायना. पातकांचें ओजें पयलीं घडयां बरें फुसलायत, आमकां बुलयत, आमसार ओडून व्हरत. पूण जेन्ना आमकां कळटा बाबा हें ओजें, हो प्रायज न्हू, हो इनाम न्हू, ट्रॉफी न्हू सगल्यांक दाखोवपाचें, पूण हें ओजें, तेन्ना आमी मरूंक लागता, तेन्ना आमी रडोंक लागता, तेन्ना पिरगोता. पूण वेरी लेट म्हणून दुबाव ना. जेजून मिसाची बॅट दवरल्या. कुमसार जा यो मिसाचे बेटेक आनी ही पवित्र जेजूची कूड शेव, रगत शेव तुका पातकांचें बोगसोणें आसा. प्रितीच्या बाबळिनो, आयज आमी म्हणया सायबाम खूंय वचो नाका, तुजेंच बरें रावंक जाय. कित्याक तुजेंच उतर आमकां सगल्यांक जिवीत दिता. बेटोने वेलार गायन गावया. C20 काल्वाराचो योद्न, पेज 36. C20 पेज 36. उबी रावया. मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदानाक, आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंकवार मरेचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका वंपून आमच्या सोम्यान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आयज भाग्यवंत मारयेक मान दितना आमी तुका भोक्तीन समर्पिता. आनी जेजूच्या मनच्या सैबाचो आदार आमच्या असक्त सैबाक निरंतरी मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळे आमी तुका वखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वखाणणी व्हड त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मळ पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दितांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक
आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सौम्या तुवेंचें तरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D27 मोच्या देवा तू सोर बरो पेज 61. D27 पेज 61. सोगलीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कार नी घेवंक तयारी करतल्या पासत दिकान बोरिसा पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो
परोम यादनीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणांत तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाकन बोरिसाक मुणयारी यादनीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतांव. पुर्तेपणी आनी जणवायेन शुभ वर्तमान परगटूंक विस्वाशीपणी आनी भोगतीपणी संस्कार समोरुंबूंक आनी थांबोन आसतना मागणी करूंक जेजूक तो अदीक चिटकून रावूंक बापा बरी खबर परगटले आतियार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पाठय आनी काळजाचे बोगतीन यादनिकी संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हे मागणी आमी करतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यवंतांक वार मरेक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त करो देव आनी करो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सत मानतां. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या बाबार्थांत आमची काळजां तीर कर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवन सर्गींचे मोहिमेन ताच्या सांगता सासणाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उगडास कोत्तां फाल्यां पास्कांचो चवथो आयतार बोऱ्या गवळ्याचो आयतार आनी आमच्या दिवसिजीन सेमिनरीक भेटयलो आयतार. सो तुमची देणगी कलेक्शनान घालता ती उदारपणां दिवची ती आमी बीस सायबाक पाठयतल्या पाद्री जावंक सोदतात वा शिंकतात त्या भुरग्यांचो कोर्स मेळोवन घेवंक. सो उदारपणान तुमची देणगी दिवची आनी बरें आनी भाग्यवंत पाद्री मेळोवंक तुमची मागणी तुमी चालूच दवरची. सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटाक गायोन गावया. F18 सांगातान चलुया. पेज 94. F18 पेज 94.